बोटीक तो बॉम्ब जावन राविल्लो तो बोटीतलो नाफ्ता काडटले भायर। मुख्यमंत्री म्हणटा मंगळारा दितले वर्क ऑर्डर, म्हयन्या भितर सोंपतले काम, राज्याचेर पडचो ना खर्चाचो भार। म्हजे बदनामी खातीर विरोधकांनी रचला षडयंत्र, मुख्यमंत्र्यान फाफडून उडयलो जमीन खरेदीचो आरोप। इफीत चल्ला व्हडलो घोटाळो, कॅनडाच्या फिल्म निर्मात्यान केला गंभीर आरोप। म्हणटा सिनेमाची निवडी पासून ते विमान तिकेटी बुकिंगा मेरेन जाला घोळ, पण जाहीर केली ना घोटाळेबाजांची नावां। नावां बदलपाच्या घटनेतल्या कलमांचो चुकीचो अर्थ काढून सब रजिस्ट्रारान दिल्या स्थलांतरितांक नावां बदलपाची संद। एग्रेसिव्ह गोवन्स ह्या एनजीओन केला सब रजिस्ट्राराचेर आरोप। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। म्हादय न्हंयच्या विशयावयल्यान कशीच तडजोड करचो ना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सोमारा सांगले। उदकाचो एक थेंबय कर्नाटका वटेन वळोवपाक दिवचो ना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर 2 दिसां भितर गोंयांत पावतलो। म्हादयचो प्रस्न वेगळेच सुटावो करपाचो यत्न जातलो, देखून लोकांनी ह्या विशयावयल्यान मातशे पाशियेस काडचे अशें तो मागता। पळयात मुख्यमंत्री कितें म्हणटा तो। कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर केंद्र सरकारान दिल्ले पत्र 10 दिसां भितर फाटीं घेतले अशें आश्वासन प्रकाश जावडेकरान गोंयच्या प्रतिनिधी मंडळाक दिल्ले। 10 दिसांची ती डेडलायन आतां सोंपल्या। 2 दिसांनी जातल्या इफीच्या उक्तावण सुवाळ्याक जावडेकर येवपाचो आसा, देखून इफीच्या वेळार बुधवार दीस निशेध उक्तायतना व्हडलें आंदोलन करपाची तयारी म्हादय बचाव आंदोलकांनी चलयल्या। हांवें तुमकां सांगलें म्हादयच्या विशयाचेर तुमी थोडी वाट पळया। मात सुद्दां म्हणजे कुसकूट सुद्दां ज्या आपण म्हादयच्या बाबतींत म्हादयचो विशय हांव परत सांगता, तेणी म्हाका सांगपाची गरज ना। त्या खातीर तुमी थोडोसो वेळ कळ सोसात म्हादयच्या विशयाचेर हांव मात सुद्दां कॉम्प्रोमायज करपाचो। हांवें सांगलां तुमकां खंयसरूच मात सुद्दां उदक जें आसा ह्यान फुडें कसलेंच उदक हें डायवर्ट जावचें ना, कारण 2007 पासून 12 पर्यंत जे राज्य करताले पळय न्ही रे, तेंच्यांनी जर थोडो जरी आवाज उठयल्लो जाल्यार आयज जाल्यार तें जावचें नासलें, तें न्हिदलेले तेन्ना। राज्य आनी केंद्राचे रानजीव कायदे कडक आशिल्ल्यान गोंयचें उदक वळोवन कर्नाटक आपलो प्रकल्प पुराय करपाक शकचो ना। इफीत म्हादयचेर बोवाळ जातलो हें केंद्र सरकाराक खबर आसा, देखून ताच्या आदींच म्हादयचो विशय केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरच जाग्यार घालतलो। उदका स्त्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीसान विश्वास उक्तायला। CM office is monitoring all Maday issues day to day basis. And he has given already statement that he expect positive reply from central minister. I wish and I hope that central government will be aware of apprehension and the fear of state of Goa, people of Goa. Before that they will put this issue at rest. They can't take this issue casually. I have confidence and hope that the same minister will solve our problem. We are not aware when the election will happen. I am only concerned about the state interest, that our water should not be diverted. It has a procedure which is listed in the award of the tribunal. If you go to read the award, there are a lot of conditions. So we are confident they may give some correspondence, but the project implementation has a different procedure. It has to go to the state wildlife, it has to go to the national wildlife. All the permissions are required. म्हादय बचाव आंदोलकांनी सोमारा पणजे व्हडली सभा घेतली। सभेक पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार, अरविंद भाटीकार हांचे बरोबर एल्विस गोमसो सारकिल्ल्या राजकारण्यांनी हजेरी लावन विचार मांडले। आपली पॉलिसी बदलपाक लायली, इतले ते सक्सेसफुल जाले, फकत लोकांक जाय म्हणून सगळे लोक एकटे आयले। तातूंत धर्म ना, जात ना, काय ना, सगळे एकटे आयले। 2008 परतून दुर्यांनी भारत सरकारान SEZ मंजूर केले, स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आणि खास प्रादेशिक अर्थीक वाठार आयली। म्हादय प्रेमी जेन्ना आमी म्हादय म्हणटा तेन्ना जायते फावटी लोक उल्लेख करता की हो प्रश्न आसा
तो उत्तर गोंयचो म्हणून हांव सांगूंक सोदता की जो दूधसागर धारबांदोड्या म्हणजे दक्षिण गोंयान येता आनी दक्षिण गोंयच्या जायत्या वाठारांक नेत्रावळी मागीर मोले राष्ट्रीय उद्यान किंवा महावीर अभयारण्य जे आसा ह्या तिनी जे म्हत्वाचे जागे आसा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत जाल्यार पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आनी श्यामचारी. दोनापावलाचेर ते बोटींतलो नाफ्ता काडपाच्या कामाची डीजी शिपिंगाक ऑर्डर दिल्ल्याचे सोमारा मुख्यमंत्र्यान सांगले. ही ऑर्डर एमपीटीक धाडल्या. ते उपरांत एमपीटी नॉर्वेगन कंपनीक कामाचो मंगळारा आदेश दितली. म्हयन्या भितर नाफ्ता काडपाचें काम सोंपतलें. ह्या कामाचो खर्च डीजी शिपिंगच करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. म्हयनो जावन गेलो. दोनापावलच्या दर्यांत नाफ्ता आशिल्ली बोट अडकून पडल्या. सरकार तारखांचेर तारखो दिताले. आतां हो टिकटिकतो बॉम्ब ओलो जावपाची चिन्हां दिसपाक लागल्यात. दर्यांतल्या उदकांत नाफ्ता पातळ्ळो जाल्यार व्हडलो अनर्थ जाव येता असो भंय लोक उक्तावंक लागिल्ले. नाफ्ताची वर्क ऑर्डर दिवपाची डीजी शिपिंगान ऑलरेडी हे जे आसा पळय आमचे हय रायट तेच तुका सांगता म्हणजे ऑर्डर जी आसा डीजी शिपिंगान मरिनाक ऑलरेडी लेटर दिले. ते लेटर म्हाका मेळ्ळा आनी मरीन आपले एमपीटीन जी आहा पळय न्हू एमपीटीन तांकां वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची. एमपीटी फाल्यां इश्यू करता. डीजी शिपिंगान एमपीटीक परमिशन दिले की तांच्यांनी सगळे नॉट एनओसी तांकां एक तरी ऑर्डर दिल्या की सगळे अकॉर्डिंग टू रेट आनी हे ते फायनलायज करून इतले दीस लागतले सगळें घालून एमपीटीन आतां फुडल्या जे पार्टी काडपाची आसा पळय न्ही ताका वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची. एक्चुअली जो सगळो टोटल जो हे आहा पळय न्ही म्हणजे नाफ्ता आनी शीप सगळे त्या सेम कंपनीन काडप. हो धोको पयस जाल्या उपरांत बोट हांगा मेरेन व्हांवत येवपाक दिवन लोकांचो जीव धोक्यान घालपाक जबाबदार आशिल्ल्यांचेर कारवाय करतलो अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. तुका एक सांगता आतां ती आमकां एट प्रेझेंट प्रायोरिटी नाफ्ता सहीत शीप बोट व्हरप आनी ताज्या उपरांत कोणाचेर कितें फायल करप आनी कितें कंप्लेन करप न्ही तें मागीर करता. ऑफकोर्स जातलें. आमी ऑलरेडी ऑर्निंग लेटर्स आनी तांकां लेटर्स ऑर्डर ज्यो इश्यू करपाक जाय पळय न्ही त्यो सगळ्यो केल्या. आत्तां FIR करून कोणाक भितर उडून ती शीप भायर सरची ना. जो डिजास्टर जाला आसा पळय न्ही तो डिजास्टर पयलीं रिजॉल्व जावनी ताज्या उपरांत जेचेर एक्शन जावपाक जाय तेचेर 100% एक्शन जावपाक. आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा बरोबर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. इफी अंदू भांगरा उत्सवी वर्सात पावल दवरता पूण तो सुरू जावचे आदींच भारत सरकाराच्या केंद्रीय आयोजन फेडरेशनाचेर व्हडल्या भ्रष्टाचाराची टिका जाल्या. संवसारीक सिनेमे वेचपा पसून ते सिनेमाक दितल्या पुरस्कारां मेरेन व्हड भ्रष्टाचार जाला. विमानाच्यो तिकेटी बूक करपाच्या वेव्हारांत लेगीत. पूण भ्रष्टाचाराचे आरोप करप्यान कोणाचे नाव मात घेवंक ना. जय बजाज हो कॅनडाचो फिल्म निर्मातो. गिमात तो गोंयांत राबितो करून आसता. फाटलीं 11 वर्सां जालीं तो सिनेमा महोत्सव संचालनालया खातीर जागतीक सिनेमाच्या क्युरेटिंगाचें काम करता. बरे आंतरराष्ट्रीय सिनेमा वेचपा पासून ते जागतीक सिनेमांचे सर्ती खातीर नामनेचे ज्युरी पळोवपाचें काम ताणें केलां. ताच्यो कागाळी कोणेच आयकून घेतल्यो नात. देखून ताचो निशेध म्हण अंदू ताणें आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी पदाचो राजिनामो दिला. इफ्फीचे सुवातेरच सोमारा तो मिडिया कडेन उलयलो. पळयात ताका कितें म्हणपाचें आसा तें. टिकट जो है बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं तो किक बैक लेते हैं ट्रैवल एजेंट से. मैंने ट्रैवल एजेंट को पूछा कि इतनी टिकट क्यों बढ़ गई. मैं makeMyTrip.com से ले रहा था, वहाँ 41,000 था और ये लोग 63,000 बिल किए. जब आप अवार्ड देते हैं तो वो अवार्ड जूरी डिसाइड करता है. यहाँ जूरी डिसाइड नहीं करता है, यहाँ स्टाफ डिसाइड करता है किसको अवार्ड मिलना है. कहीं नहीं ऐसा होता है. ये सब हो रहा था यहाँ. Even the fees. Now all the ex-staff of IFFI, now they have become private distributors. So they make a deal with the international distributors. They bring the film and charge twice. Like they will say we want 1 lakh per film, and then they pay half of it only. And some of these ex-staff of IFFI, they tell jury members just sign blank paper, and we will give the award to whoever we feel. Do you have any idea how much money Goa spends on this? Anybody? Huh? 18 crore. They barely legally spend maybe 4 or 5 crores. All the things they do, they take a kickback from every vendor, 30%. Director of Film Festival, they control the whole thing.
Goa government shares some of the responsibility and most of the expenses. आमचो खबराकार समीप नार्वेकरा पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम चारी. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. म्हजेर जावपी हल्लो हो कट आसूं येता, कित्याक तर हांव लोकां खातीर सरकार चलयतां. म्हज्या विरोधात जे कितें उलयतात ते आनी हांवें अमूक तमूक प्रॉपर्टी विकती घेतल्या ही गजाल सामकी फट. मुख्यमंत्री आशिल्ल्या प्रमोद सावंतान महाराष्ट्रात जमीन विकती घेतल्या ह्या मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी ताचेर टिकेचे बाण मारपाक सुरवात केल्ली. तांकां मुख्यमंत्र्यान जाप दिल्या. सुमार 3000 एकर जमीन घेतिल्ल्याचे सांगत विरोधकांनी ताचेर शरसंधान सुरू केलां. सोमारा ताणें लोकायुक्ताचो रिकॉर्ड दाखयतना 2966 एकर न्हय जाल्यार आपणे फकत 2.96 एकरांची सुवात घेतिल्ल्याचे सांगले. ताच्या मंत्रिमंडळांतलो ताचो वांगडी मॉविन ताचेकय फुडें वचून सांगता मुख्यमंत्री बहुजन समाजांतलो आशिल्ल्यान आनी मुळांतूच तो बरो मुख्यमंत्री आशिल्ल्यान सोंसूं नजो जावन विरोधक टिका करपाक लागल्यात. विरोधकांचे बाण मुख्यमंत्री कशे आडायता पळयात. आसूं शकता ते मुद्दाम खंय तरी बरें राज्य चल्लेले म्हाज्या बद्दल कितें तरी वायट लोकांक सांगपाक जाय म्हणून केल्लें नाटक हें क्लियर आसा न्ही रे. हांवें खंयच लिपोवंक नाका, हांवें क्लियर कट सांगलें कितें आसा तें. आनी म्हाका लिपोवपाचो प्रश्नय ना, कारण जे हांवें जर घेतला आसत जाल्यार ताच्या अगेन्स्ट म्हाज्या अगेन्स्ट लोनूय दाखयता न्ही. हांव लोन आसा न्ही म्हाज्या तितके अगेन्स्ट. हांवें खंय म्हाका भिवपाची गरज ना. म्हणजे एलिगेशन्स केल्या पयलीं खोटी एलिगेशन्स केल्या आनी लोकांक जो हें करपाचो प्रयत्न केला, मिसगायड करपाचो प्रयत्न केला. तेणी क्लियर कट म्हणटा आसतना म्हणजे कंप्लिटली आनी ताका जोडून म्हणटा ते दोडा मार्ग हांव भितर घेवपाचो हेजे अगेन चुकीचो समज आसा. लोकांक संभ्रम निर्माण करपाचो जो आहा पळय न्ही रे, गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न जे आसा हे करता. तेणी म्हटलां की 2966 एकर म्हणजे कितें, तुका डेसिमल पॉयंट दिसना काय कितें मदलो, इट इज 2.966 क्लियर कट. हांवें म्हाज्या एडवोकेटाक ऑलरेडी सांगला की हाजेर लिगल ओपिनियनूय मागला हांवें की कशा पद्दतीन ताजेर केस फायल कितें करप तेजेर. All these reactions from opposition or whether it is Vijay anybody is only because of the good performance of a Bahujan Samaj Chief Minister. He is performing very well. He in a short time he has proven his mettle. म्हणून लोक चाळवला इतलेच. बरें काम करता म्हणून चाळवला. It is frustration being given vent. That's all. It is one of the important points. And it is a fact he belongs to the Bahujan Samaj. It is a fact he is performing well. So what else you want? आल्तीनच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा बरोबर व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. सेक्शन 3 गोवा चेंज ऑफ नेम्स अँड सरनेम्स ऍक्ट 1990 ह्या कलमांचो चुकीचो अर्थ काढून सब रजिस्ट्रारान स्थलांतरितांक आपली नांवां बदलपाची संद दिल्या. एग्रेसिव्ह गोवन्स ह्या एनजीओन आरोप केला. सेक्शन 3 गोवा चेंज ऑफ नेम्स अँड सरनेम्स ऍक्ट 1990 ह्या कलमांनी दुरुस्ती करची अशें एग्रेसिव्ह गोवन्स हे एनजीओन मागला. त्या कायद्यानूच त्या कायद्यान एक क्लॉज आसा 1 नंबराचेर, क्लॉज नंबर 3 तेतून सेक्शन 1. त्या एका क्लॉजाच्या आधाराचेरूच सगळ्या सब रजिस्ट्रारांक हे मायग्रंट्स जे कोण आसात तांकां होल्ड करपाची ताकद त्या एका क्लॉजान आशिल्ली. पूण सगळ्या सब रजिस्ट्रारांनी मिस इंटरप्रेट करून ही जी नांवां जी आसा ती नांवां चेंज केलेलीं आसा. ताका लागून आमी विरोध करता. कायद्याचो इंटरप्रिटेशन चुकयलेलें आसा. कायदो कितें सांगता, एनी पर्सन डिझायरियस टू चेंजिंग हीज नेम ऑर सरनेम ऑर बोथ एज रेकॉर्डेड इन द बर्थ रजिस्टर shall apply to the registrar of respective jurisdiction in which his birth is recorded in the prescribed form. याचो अर्थ असो जाता, ज्या मनशाचो बर्थ ज्या सब रजिस्ट्राराच्या ज्युरिडिक्शना भितन जाल्लो आसा आनी ज्या सब रजिस्ट्राराच्या भितनूच ताजें रजिस्ट्रेशन आसा त्याच मनशाचें नांव चेंज करपाक मेळटा अशा तरेचें हें क्लॉज आसा. सरनेमान खंयच्याच दुसऱ्याचें सरनेम घेवपाक खंयच्याच सब रजिस्ट्रारान एलाव करप ना. आतां एकठांय अशें कांयच प्रोविजन ना की पयलींचे आपले इलेक्शन कार्ड ऑर पयलींचे आपले पॅन कार्ड हे सरेंडर करचें म्हणून.
आणि त्याच खातीर तो आपलो एप्लिकंट आहा तो आपलो क्रिमिनल रेकॉर्ड ऑर फायनान्शियल रेकॉर्ड आपले हायड करूं शकता. थर्ड थिंग इज अ कास्ट सर्टिफिकेट बेनिफिट्स जे आमच्या गोंयान आसा थोडे ST, SC, OBC हांकां स्पेशली अशें आयडेंटिफाय करून ताका कास्ट सर्टिफिकेट दिता आनी ते आमचे सरनेमाचेर आयडेंटिफाय जाता. बट हो जो कायदो आसा हो तोवूय ते आयडेंटिटी आमची डायल्यूट करता आनी हेजेर इन फ्युचर हे मायग्रंट्स कास्ट सर्टिफिकेट घेवपाक शकता. सो आमचो गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा की जो फॉर्म बी जेन्ना पळय इश्यू करता तेन्ना ओरिजिनल रेकॉर्ड आहा पळय तेजो रजिस्टराचेर तेजेर हो एक रिमार्क तरी घालपाचो. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. बाळी आणि शिर्ली गावांतल्यान वतल्या राष्ट्रीय महामार्ग बायपासाचो फुडार आता थळाव्यांच्याच हातान आसा. लोकांक ह्या बायपासाक लागून आपली घरा वचपाचो भंय सतायता. ह्या विशया वयल्यान संबंधित यंत्रणा काय सादरीकरणां करपाची आसली, पूण भाजपाचो आमदार क्लाफासिओ डायस आनी मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगसान हस्तक्षेप केल्या उपरांत प्रात्यक्षिकांची ही प्रक्रिया फुडें धुकल्ल्या. ह्या दोनूय आमदारांकय लोकांची घरां वाटयल्ली जाय. सोमार जाल्ल्या प्रात्यक्षिकांच्या वेळार 3 पर्याय दिल्ले, पूण क्लाफासिओन आपूण धादोशी जावंक ना अशें सांगत हे पर्याय न्हयकारले. ताका लागून सादरीकरणाची प्रक्रिया फुडें धुकलची पडली. प्रात्यक्षिकांच्या वेळार भौशीक बांदकाम विभागाचो खंयचोच वरिष्ठ अधिकारी हजर रावंक नाशिल्ल्यान फिलिप नेरीन तिडक उक्तायल्या. I have only made a point as regards to convening of this presentation. It has to be convened with the highest other responsible officer because we are elected representatives. We are answerable to the people of Goa into our respective constituencies. I don't see any officer above assistant engineer. That is my resentment. And that too is in the district collectorate. So we have to respect the views, suggestion of the people who have gathered here. सगळे कडेन गोर वयताय लोकांनी ऑल्टरनेटीव 1 26 गोर वयताय, ऑल्टरनेटीव 2 25 आनी ऑल्टरनेटीव 3 12 हावजीस डॅमेज जाताय. आनी बाळ्ळी आमचे डेप्युटी सरपंच आसा तिंगाय ऑब्जेक्शन आसा. बाळ्ळी लोकांचे डेप्युटी सरपंच आमचे मुखार आसा तेंचें ऑब्जेक्शन आसा. तो हें सारकें डिसिजन जालें ना. आयज तें प्रेजेंटेशन आमी तेणी केलां पूण तेजो आन्सर आजून म्हाका मेळ्ळो ना. ते मोठे आनी 100 करून एक्स्ट्रा लागत म्हूण गव्हर्मेंट म्हणटा. सो हें तो केल्यार म्हाका सुद्दां बरें सगळे कडेन चोयनी केल्यार ते तो दुखता. हाल ते बेला ते लोक रेस करता इश्यू आपल्या घर वयता म्हूण. एश केल्यार ऑल्टरनेटीव 1 ऑल्टरनेटीव 2 केल्यार म्हणटा ती म्हणटा ही आपल्या घर वयतली पांजर कोणाचें. आतां कितें करपाचें लोकां कडेन कॉन्फिडन्सा घेवन आमकां पडटलें. सगळे कडेन घर वयताय. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. विजेचे दर दुपेट करून सरकार सर्वसामान्य लोकांचेर वजे लादता. गोवा फॉरवर्ड पक्षान भाजपा सरकाराचेर आरोप केला. हे प्रस्तावित दरवाडीची परतफेड करची अशें सांगपी पत्र संयुक्त विद्युत नियामक आयोगाक बरोवचे अशें आवाहनय तांणी सरकाराक केला. विजेच्या बिलांचे दर देंवयनात जाल्यार वगी रावचे नात अशी शिटकावणी गोवा फॉरवर्डान सरकाराक दिल्या. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो म्हणयारो दुर्गादास कामतीन सांगलें, सरकारान आतां मेरेन 1950 कोटींचे रीण घेतलां. गोंय हें एकोणें राज्य जांचे तकलेर चड रिणांचे वजें आसा. तातूंत एक स्पश्ट जाता की द स्टेट गव्हर्मेंट इज ब्लिडींग द स्टेट विथ द लोन्स. एका वटल्यान रीण काडटा सरकार अँड द स्टेट इज बीन ब्लिडींग. आनी दुसऱ्या वटेंतल्यान सामान्य नागरीक जे आमचे कॉमन गोंयकार आहा हांचे तकलेर पावर टॅरिफ वाडोवन तांचे तकलेर बोज दवरतात. नाव द गोवा इज फिगरिंग in the high debt ratio in the entire country. We will not allow this to happen. कारण आज एक सामान्यातलो सामान्य नागरीक आज मार्केट ठप जाल्लें आसा. इकॉनॉमीन पयशाचें मुवमेंट ना. People have been laid off due to the mining impact. So we demand that the Chief Minister, the government should, write to the Joint Electric Regulatory Commission and should roll back this. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो.
वेल्ला काणका पंचायत वाठारांतल्या शेतांनी लायटीचे खांबे घालपाक विरोध करपाचो थाराव आयतारचे ग्रामसभेत पास जालो. सध्या पंचायत वाठारांतल्या शेतांतल्यान लायटीचे खांबे घालपाचो वावर चालू आसा. हे काम बंद करचे अशें लोकांनी मागलां. तशेंच कोयर वेवस्थापनाचो विशय लेगीत ग्रामसभेत चर्चेक आयलो. आणि हे ग्रामसभेन इम्पॉर्टंट मुद्दे आणले, त्याच्या वयर चर्चा झाली. सगळ्यात इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हणटा तो जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपल्यो 33 kVA लायन लोकांच्या शेतांच्या मदसून डीग करून घेता विदाउट परमिशन फ्रॉम दी स्टेक होल्डर्स, इट इज द शेतकार. आमकां दुःख भोगता की शेतकारांचे परमिशन न घेता गव्हर्मेंटान ती 33 kVA लायन जी ॲक्च्युली 1.5-2 मीटर डीप घालची आसता. म्हाजे कडेन प्रूफ आहा जो तुका हँड ओवर करता. ताका वॉट्सॅपाचेर हांवें तेंचे रेकॉर्डिंग काडलेलें आहा की लायनी ज्यो घाल्लेल्यो आहा शेतान दे आर नॉट इवन 2 feet डीप. आणि शेतकार जेन्ना ती काम करतले आनी जोतां घालतले देर इज अ हाय पॉसिबिलिटी दॅट दे कॅन बी डेंजर टू लायफ एंड टू द लायफ ऑफ द विरुद्ध आयज लोकांनी ग्रामसभेत ठराव घेतला की हे काम जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करता तें बंदी घालता, बंद उडोवपाक. ते बरोबर युनॅनिमस हे रेजोल्युशन जालां आनी हें काम हांव सरकारा कडेन मागता त्यांनी एक ऑल्टरनेटीव अरेंजमेंट्स करचे फ्रॉम द मेन रोड ऑफ गुजरसून. पूण लोकांचे लायफ डेंजरान घालून असली कामां परमिशन न गार्बेज घरांनी आमी 5,30,000 ऑलरेडी सालिगांव वेस्ट मॅनेजमेंटाक फारीक केल्ले आहा. आमकां बिन्स येतले, वेट एंड ड्राय बिन्स, ते घराघरांनी दितले. ते ब्लॅक स्पॉट्स आहा ते आमी बंद केलेले आसा. चड गरजेचें म्हणटा तें वेस्ट मॅनेजमेंटान सर्कुलर काडला की पंचायतीक 4 फ्लॅटा वयर परमिशन दिवपाक ऑथॉरिटी ना अनलेस देर इज प्रॉपर प्रोविजन. आमच्या मिनिस्टराची, वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टराची, तेणें प्रत्येक पंचायतीन आपली सायट फॉर सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज पयली घालची आनी ती सेग्रिगेटेड गार्बेज सालिगांव पावची अशें तेणें आमकां एक सर्कुलर हाडला. आनी हें जर फॉलो करीत जाल्यार म्हाका दिसता वेल्ला काणका विल बी वेरी सून गार्बेज फ्री. शिवोलच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. 50व्या इफ्फीक येवकार दिवपा खातीर गोंयची राजधानी सज्ज जाल्या. फकत 2 दीस उरल्यात इफ्फीचो पड्डो उगडपाक. पणजे शारांतल्या वेगळ्या भागांनी डेकोरेशन करपाचें काम झुजा पावण्यार चालू आसा. घालुया एक नदर इफ्फीचे तयारीचेर. अंदूचें वर्स हें इफ्फीचें भांगरा उत्सवी वर्स. अंदूचें फेस्टिवल सासणा खातीर यादीत उरचें म्हण प्रयत्न चल्ल्यात. दयानंद बांदोडकार मार्गार तशेंच आयनॉक्साची आशेकुशीक स्टॉलां उबी रावपाक लागल्यांत. पणजीच्या रान खात्याच्या गार्डनांत जाल्यार फोटो बुथय उबारल्यात. महोत्सवाचें खाशेलें आकर्शण म्हटल्यार गार्डना कडलो आर्ट पार्क आनी चिल्ड्रन्स विलेज. आर्ट पार्काची तयारी नेटान चल्ल्या. संवसारीक फिल्मां पळोवपाक इत्सूक प्रतिनिधी रजिस्ट्रेशना खातीर कावंटरांचेर रांगांनी उबे राविल्ले दिश्टी पडटात. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्याम च्यारी. इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा अंदू आपलो 148वो फाउंडेशन डे मनयता. त्या निमतान अंदू वेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाचें थारायला. 21 ते 23 नोव्हेंबर मजगती वेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. जाल्यार 24वेर फाउंडेशन डे मनयतले अशें इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजाचो अध्यक्ष संजय हरमलकारान सांगलें. 21 ते 23 नोव्हेंबर मजगती पोर्ट्रेट पेंटिंग कार्यशाळा जातली. हातूंत हाचे आदीं काडिल्ल्या गोंयच्या फामाद कलाकारांचे पोर्ट्रेट पळोवपाक मेळटले. 24 नोव्हेंबराक इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजाचो 148वो स्थापना दीस मनयतले. ते दिसा दनपारां 4 ब्रागांजाच्या पुतळ्याक फुलहार घातल्या उपरांत लोकनाच, दिंडी, फुगडी, मांड, मेळ सारकिल्ले लोकनाच सादर जातले. ह्या हॉलात सध्या पुस्तक सप्ताह चालू आसा. आजपासून पुस्तक सप्ताह दरवर्षीप्रमाणे सुरू होतो आहे. 18 तारीख ते 24 तारीखपर्यंत पुस्तक सप्ताह चालू असणार आहे.
आणि ॲग्मा आणि गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आणि IMB असे 3 संस्था मिळून आम्ही हा कार्यक्रम करीत आलेलो आहोत. 21 तारखेला ह्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन आहे. कार्यक्रमाची सुरुवात होणार आहे आपलं रोमटामेळ आणि दिंडी प्रोसेशन आझाद मैदानाकडून सुरुवात होणार आहे आणि ती मिनीजीस ब्रागांजापर्यंत येणार आणि त्यानंतर कल्चरल कार्यक्रम असतील. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकर. तुम्ही मनात सकारात्मक विचार बाळगले जाल्यार तुमची पिराय जाली वा तुमची भलायकी इबाडली तरीकय तुम्ही मनान तरणाटेच उरतले. फोंडेच्या आल्मेदा हायस्कुलाचो हेडमास्टर विश्वनाथ लवंदेन सांगला. AJ आल्मेदा हायस्कुलान अनुस्थापनेची 50 वर्सां पुराय केले. सोमारा जाल्ल्या स्थापना दिसाच्या सुवाळ्यात विश्वनाथ लवंदे उलयतालो. ह्या वेळार केक कापून 50 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो आनंद मनयलो. माजी विद्यार्थी व्हडा संख्येन हजर आसले. Today's person spends his health to gain wealth, and then he spends wealth to regain his health. म्हणून मनशान आपलो एटिट्यूड जर पॉझिटिव्ह दवरली म्हाका दिसना जाणटो जालो आनी केन्ना दीस वता तो बरो अशें खूब जाण म्हाका सांगताले ते तूं तसोच आसा मरे काय म्हणून. अपेक्षा आपणे जर कमी दवरली दुसऱ्या कोण व्हडलो जालो ताजो दुस्वास केलो जाल्यार तुका बेश्टेच तकलेन तुगेले जे हॉर्मोन्स पळय आसा फिजल ते चेंज जातात आनी तुका ही मेळना थाकाय. आतां म्हणून हांव इस्कॉलान आसतना सुद्दां टिचरांक भुरग्यांक सांगतालो की आय डोंट से दॅट मनी इज नथींग, इट इज समथींग. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.